वेळ्ळी तोळेकांटो वाठारांतलो हो फुटबॉल मैदान 10 वर्सां पयलीं वट्ट 18 कोटी रुपया खर्च करून हे मैदान बांदिल्ले। मात ह्या फुटबॉल मैदानाचेर सध्या दुर्लक्ष जाला। ह्या स्टेडियमात 5000 लोकांक बसपाची ताक आसा, मात ह्या मैदानाचे काम अर्धवट उरला। 10 वर्सां आदीं बांदिल्ले हे मैदान अजून पुरायपणान सुरू जावंक ना। सरकारान बेगोबेग उरिल्ले काम पुराय करून स्टेडियम लोकां खातीर उक्ते करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। मजगती उरिल्ल्या कामा खातीर सरकारा कडेन निधीचो उणाव आसा अशें थळावो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता। तोडेकांटो वेल्ली स्कूल फुटबॉल ग्राउंड आहा तो ऑलमोस्ट मोर दॅन 10 इयर्स जाली। तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जालो, आख्खो स्टेडियम स्टँड बांदलेले आनी कंपाऊंड आनी सगळे फॅसिलिटीज तेंचो सगळ्यो आसले। तो फेज 1 कितें आसलो ऑलमोस्ट 18 क्रोजांचो तो फेज कंप्लीट जालो। सो त्याच फाटल्यान आमी जेन्ना आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा ताका हाडून आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ताचो आमी इनॉग्रेशन केल्लें आनी आमकां प्रॉमिसूय केली सेकंड फेज आहा ती फुटबॉल टर्फ घालपाचो ग्रास घालपाचें ते आमचे घेतलें म्हणून ते आयज पासून जालें ना। आनी ताचे फाटल्यान कितें थोडे भुरगे येवन खेळटात थिंगा ओपन दवरलो आहा तो, पूण तेजे अजून पासून सेकंड फेजीचे अजून मुखार पावलो ना। आनी आमी आतां न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय येयला, सो तेकाय आमी हे सगळें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा कित्याक येदो व्हडलो 5000 तेजी कॅपेसिटी आहा, 4 ड्रेसिंग रूम आहा, तितून कॉन्फरन्स रूम आहा, कितें कॅन्टीन आहा, सगळें बरे भाशेन आहा। थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटीज आहा, बांय मारल्या, पंप हाऊस आहा, सगळें थिंगा आसतना हो जो स्टेडियमाचो अजून पासून तेजो यूज जालो ना, कंप्लीट जायना आसतना। सो आमी हे स्पोर्ट्स मिनिस्टर फाटीं आमी डायरेक्टरा कडेन आमी उलयल्ले आहाय, सो हे कितें आहा तें करचें म्हणून सीएमा कडेन आमी उलयल्ले, सीएमानी डायरेक्टराक तेगे इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा तेजें कितें करपाचें। सो म्हाका दिसता आनी आतां आमचें बजेटूय आहा, सो बजेटांक हांवें सीएमाकूय बरयल्लें आहा हें कितें उरलां आतां आमचें पेंडींग आहा तें हो वेल्डे ग्राउंडाचें हे तरी बजेटांक घेवचें आनी कितें काम उरलां तेजें कंप्लीट करून दिवचें म्हणून मागलां। सी आमी लास्ट टायम हेकाय सांगलें आहा, आमी असेंब्लीकूय उलयलें आहाय जे फुटबॉल ग्राउंड स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज कितें स्टार्ट आहाय त्यो कंप्लीट करच्यो आनी नव्या वस्तू आनी हात घालचे न्हू म्हणून, कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युन्सीकूच आतां सांगलें ते भाशेन हो येदो व्हडलो ग्राउंड येदो व्हडलो एक्वायर कर 18 crores तेन्ना मोर दॅन 15 years स्पेंड केल्ले। म्हाका दिसता आतां तसलें बांदपाक मोर दॅन 50 crores लागतले तसलें स्टेडियम बांदपाक गेले जाल्यार। तेजे भाशेन आमचो एक सांजे दे अरेलावी ग्राउंड आहा, तेजी अशें करून फर्स्ट फेज जाल्ली आहा, सेकंड फेज आतां ऑलमोस्ट ऑरस जाल्लें तेजे टर्फ घालपाचें ते आमी घातलो, एस्टिमेट केलो, सगळे फायल थिंगाच्या पयशांक लागून उरलो आहा। आमी आमचो आसोलना ग्राउंड आहा तेजी कंडिशन चयल्यार कळटलें, तेजी कंपाऊंड वॉल पडलो आहाय, ड्रेसिंग रूम आहाय तेजी पडलो आहाय। हेंय आमी एससीजीकूय सांगलां, डायरेक्टराक सांगलां हे ग्राउंड आसोन खेळपाक मेळना, तेजी ते आहाय तेजी पयलीं रिपेर जावपाक जाय, कितें काम पेंडींग आहा तें जावपाक जाय। तूं आनी म्हाका दिसना आनीक न्यू फॅसिलिटी न्यू कॉम्प्लेक्स बांदपाक गेलो परस पयलीं हे कंप्लीट करपाक जाय, हे भुरग्यांक खेळपाक दिवपाक जाय। सो म्हाका दिसता हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टराक मागता जे ग्राउंड आहाय तेच पयलीं कंप्लीट करात म्हणून, सगळें पेंडींग उरलो आहाय। आमची कॉन्स्टिट्युन्सीक आतां सांजे दे इनकम्प्लीट आहा, आमचो वेल्डी इनकम्प्लीट आहा, आनी आमचो हिंगा आहा तो आसोलना आहा तो तेजे खेळपाची कंडिशन ना, तेजे कंपाऊंड वॉल पडलो आहा, ड्रेसिंग रूम पडलो आहाय, तेजे पावसान सारकें उदक भरता, तेजे लेवलूय सारकें नाय। हे सगळीं कामां सारकें करपाक जाय आनी न्यू प्रोजेक्ट मागीर घेवपाक जाय, हें जालें म्हणटरीच। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।